विसवा उपरांत येवकार सध्याच्या सरकारान सगळे पक्ष मिसळ जावन तांच्यांनी आपली वैयक्तीक जी वळख आशिल्ली ती वगडायल्या। विरोधी पक्षूय उरूना। गोयच्या खास आदमी खातीर सरकारान पावल मारल्यात, आम आदमी खातीर न्हय। राजकारण सोडलें जाल्यार ह्या सरकारान फाटले 1 वर्स जालें कांयच केल्लें ना म्हण आप पक्षाचो निमंत्रक एल्विस गोम्स उलयला। प्रॅक्टिकली इट हॅज बीन अ सिंगल पार्टी रूल। सगळे पार्टी मिसळ जावन तांची वैयक्तीक जी वळख आसली ती सगळी जिरून गेली आनी ऑपोजिशन रुलींग अशें कोण व्हरूंक ना। प्रत्येक गोष्टी ज्यो ताणें पावलां मारल्या ती फक्त खास आदमी खातीरच मारलेली दिसली। आम आदमी खातीर, गोंयच्या आम आदमी खातीर कांयच करूंक ना। उदाहरण, नदयो विकल्यो। आमच्यो नदयो ज्यो आसा त्यो नॅशनलायजेशन करून एका पेनाच्या सिग्नेचराचेर सगळ्यो विकून उडयल्यो आनी ताचेर ट्रान्सपरन्सी अशी कांय दाखोवंकच ना। ताका लागून लोक चळवळ करतात। परत एकदां गोंयचो लोक जाणा जावंक सोदता ह्या 365 दिसांत राजकारण सोडलें जाल्यार एक पॉझिटिव्ह काम, गोंयच्या लोकांच्या हिताचें काम कितें जालें तें तरी तांणी सांगचें आनी सांगलें जाल्यार ताचेर एक आमी डिबेट करूंक शकता, लोक कितें तरी भासाभास करूंक शकता। पूण जे आम आदमी पार्टीन बारीक निरीक्षण केलां तातूंतल्यान एक सिद्ध जाता ती 365 दिसांक दाखोवपा सारकें कांयच ना। त्या भायर विरोधी पक्ष आसा काय ना गोंयांत हो मोठो प्रश्न आसा म्हण आप पक्षाचो प्रदीप पाडगांवकर उलयला। आरडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। गार्बेज मॅनेजमेंट करता म्हणलेले गार्बेज एक सोंसोडो सुद्दां अजून जाग्यार पडना। प्लास्टीक फ्री गोंय करता म्हणून 25 फावटी तारखो दिल्यो। सनी देओल तारीख पे तारीख म्हणून वाजलो तसो मनोहर पर्रीकराच्यो तारखो आयकून गोंयचो आम आदमी वाजला। सो हे फक्त एक तारखो दिवपाचें सरकार जाल्लें, फक्त बंडलां मारपाचें सरकार जाल्लें आनी यू टर्न हो दिसान दीस घेवपाक फामाद जाल्लें सरकार म्हणून आमकां हे वर्सभर याद उरल्या। ऑपोजिशन स्ट्रॉंग ना तें सोडून ऑपोजिशन आसा वो ना हो प्रश्न निर्माण जाला आनी आयचें जें सरकार आपल्याक जाय तशें बेबनशायेन वागता हाका चड कारण आमची ही जी ऑपोजिशन पार्टी आसा, जो विरोधी पक्ष आहा तो सारको कमजोर जाल्ल्यान ही परिस्थिती निर्माण जाल्या।